हांव परत एकदां तुमकां सगळ्या जाणांक आयच्या ह्या चिंबल ओवरब्रिज लोकार्पण केलो हें जाहीर करता आसतना म्हाका मनाक खूब खोस भोगता। पयलीं एम्बुलन्स वचून तो जें इनॉग्रेट ऑलरेडी जालें ही एक बरी गजाल आसा। एकट्याचो आमी जो टायम स्पेन ताका चड वेळ बेगिनात बेगीन तो हॉस्पिटलांत पावतलो तेजें इनॉग्रेट जालें हें हांव डिक्लेअर करता। आनी एक गजाल म्हणजे सांताक्रूज मतदारसंघातली वेगवेगळी कामां ही जी आसा पळय न्हू ही वेगवेगळी कामां ही सगळीं जातलीं। एट प्रेजेंट पर्वरी कनेक्टिंग रोड जो आसा पळय हो सुरू आसा, मडगांव बायपास सुरू आसा। मडगांव बायपास डिसेंबर पर्यंत कंप्लीट जातलो, म्हणजे आमकां खात्री आसा ह्या डिसेंबर पर्यंत सांगता हांव मडगांव बायपास कंप्लीट जातलो। पर्वरीच्या रस्त्याक घडये कदाचित अजून एक 1.5 ते 2 वर्सां लागतली, पण ज्या स्पिडीन सुरू आसा हय लोकांक त्रास जाता हांव ना म्हणना, बट डेव्हलपमेंट चालू आसतना थोडोसो त्रास जर सहन करचो पडलो जाल्यार मागीर त्या डेव्हलपमेंटाचे फायदे सातत्यान आमकां जातले। कितलेच लोक आमचे मरताले आनी आमी ते लोक एकठांय जावन आमी तो प्रोटेस्ट केल्लो। हांव पासून तेंच्यारो भरलो प्रोटेस्टाक आनी जेन्ना ह्या लोकांनी म्हाजें निवडून हाडला त्या लोकांक लागून हें जाल्लें जेन्ना तेणी म्हाका निवडून हाडला तेन्ना फर्स्ट काम हांवें ब्रिजाचें केल्लें आनी एसेंब्लीन हांव भोव मारीत आसतालो, मिनिस्टराच्या फाटीक लागतालो आनी एक दीस म्हाका सीएमान एसेंब्लीन एश्युरन्स दिलें आनी तेणें आपणाचें गट सांबाळलें म्हणून हांव ताका सगळ्या 500 लोकांचें नांव ताका काळजांतल्यान हांव ताका देव बरें करूं।